हांगासर पळयता सदांच जितले हे रस्ते पाड पडला. राती हांवूच पडलो, लोकांक हांव सांगतालो, लोकां कडेन हांव विशय म्हणटालो की रस्ते बाबा जायनात. रातीच म्हाका देवान कितें बूद दिली कोण जाणा, हांवूच पडलो हांगासर ह्या स्पॉटाचेर हांव पडलो. तशेंच फाटल्या दिसांनी हांगासर खूब एक्सिडंट जाल्ले. हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन ते तुमी हरमलच्या जितले आमच्या कोरगांवांत जितले आमच्या पंचायतीचे जितले रस्ते आहात तितल्यांनी मातशे तरी कोणाक तरी तेंच्या तुमी सरकारी कोण आहात तेंच्यांनी मातशी टेहाळणी करपाची. एक तरी रस्तो सारको आसा जाल्यार हरमलचे जातले आनी मागीर तुमी एकदांच करूंक सोदता. जाता ते तरी तुमचे कडेन फोन येयला तेतूंतले तरी हे पॅच तरी मारून दिया आमकां. आयज हांव पडलो, फाल्यां आनीक कोण पडटलो. अशें जायत जाल्यार आनी कितें पळयलां हांगासर. ही जी विलां वयर परत जाल्या तांकां हांवें सांगलेलें अंडरग्रावंड तें उदीक तुमी खंय तरी घाला म्हणून. आख्खें उदीक वयल्यान येता आमी सांगून थकले. हांव एकूच मागता सरकारा कडेन जाता तितले जितले खड्डे आहात हे ते तरी आमकां बुजोवन दियात. आनी कितलेशेच मशिनरी हांव पळयता सरकारान जितले हॉट मिक्साक मशिनरी हाडल्यात जावं पॅच पुरोवपाचे जे मशिनरी आयज ते धूळ खातात. बेस्ट ते म्हणून कितें म्हणून हो फंड खंयचो. हे जर हे मशिनरींचो जर आमकां आमच्या जनतेक जर तेचो फायदो ना जाल्यार आमचें जगणें हें कितें फाल्यां मुश्कील जातलें. हांगा कोण पडत रावतले. प्रत्येक हेका जितले रस्ते हांगासर सगळेच पिड्यार जालेले ऑलरेडी. आतां कितलीं वर्सां जालीं, कितें करपाचें आमी. हांव एकूच मागता जाता तितले बेगीन ह्या कामाक हात घालपाचो आनी लोकां पर्यंत बाबा एक काम केलें म्हणून दाखोवन दिवपाचें तुमी. आमी रस्त्यार येतले. रिक्वेस्ट करता हांव दिगंबर कामती कडेन. आयज जो आमचो PWD मिनिस्टर आसा तो तरी जाणा, ताका खबर आहा हांगासर येवन तेणी प्रत्यक्ष टेहाळणी करपाची. आनी जर आमी कितें उलयता हितून कितें बाबा फाटीं कितें कमी पडटा जाल्यार येवन तेणी प्रत्यक्ष टेहाळणी करून जाता तितले बेगीन रस्त्याक हात घालपाचो. आतां कोरगांव टू हरमल रस्तो गेला, थंय कितें परिस्थिती जाल्या त्या रस्त्याची तो तरी बेगीन करप. सगळे रस्ते जितले आहा तितले हांगासून हो आतां हांव पडला तो आमच्या कोरगांव टू पालये केरी सगळ्यांक सोयीस्कर रस्तो आहा, शॉर्टकट पडटा हो. आयज कितें परिस्थिती जाल्या ह्या रस्त्याची. जाता तितले बेगीन काम करा आनी लोकांक तेचो दिलासो दिया. हे जे कोरगांवचे रस्ते जे जाल्ले पायपलायन इवन तुजे केबल लायन ती सगळी गेल्ली आहा. रस्ते फोडलेले आहात जळयेमुळे. देवसूर टू कोनडी टू कोरगांव हो रस्तो कंप्लीट केला. कोरगांव टू हरंबल शिमे मेरेन हो रस्तो सामकोच गेल्लो. गाडी चलोवपाक मेळना. म्हातारे कोतारे त्या रस्त्यांतल्यान पडल्यात, मेल्यात आनी आमच्योय कोमऱ्यो हें जाल्यो खिळखिळ जाल्ल्या. त्या वखदार एक दीस हांवें आमदाराक विचारलें बाबा हो रस्तो केन्ना जातलो. तो म्हणपाक दिवाळेक जातलो. तेजेर हांवें म्हटलं खंयच्या दिवाळेक, ह्या दिवाळेक का फुडल्या दिवाळेक. तेन्ना ह्या रस्त्याचेर तुमी कशें एक्शन घेयना. दुसरी गोश्ट जर नळाची जर परमिशन घेतलो रस्तो फोडटलो तुमी परमिशन करून दिना तर तेन्ना तुमी सांगता रस्तो फोडल्या उपरांत तुमी तो रस्तो हें करपाचो खळयो पुजोवपाच्यो. तेन्ना आतां ह्या रस्त्याचे जे इतल्यो जळी मोड तोड जाल्या रस्त्याची तेन्ना हो रस्तो जातलो केन्ना. इलेक्शना पयलीं जातलो काय मागीर जातलो तें आमकां आतां कांय कळना. पण ते ह्या रस्त्याचेर जास्तीत जास्त तुमी निगराणी करून बेगीनच्या बेगीन हो रस्तो करपाचो अशें म्हाका तरी दिसता. तेन्ना हे कोरगांवसून ते शिमे मेरेन कोरगांव भटवाडी शिमे मेरेन हो रस्तो कंप्लीट ह्या जाल्लो. पायपलायन घातली, केबल घातली, रस्तो तसोच उरला. तेन्ना एक अशें दिसता पावस पडत जाल्यार तो खळगी दिसना कांय ना. तेन्ना ह्या रस्त्यासून एक तर आमदारांनी वचपाचें नाल्यार मंत्र्यांनी वचून ते गाडये वचून कोरीर वचून दाखोवपाचो हो गाडयेक कितको आपणाक त्रास जाता. तसो टू व्हिलराक लोकांक कितलो त्रास जाता हो तेंच्यांनी अंदाज घेवपाचो. तसोच हो रस्तो पळयतलो PWD मिनिस्टरान येवन पळोवपाचो काय. तेन्ना तांकांय कळटलें बाबा हो रस्तो खरोच काबार जाला. तेन्ना तुमी म्हणटाले न्ही एकूय खड्डो रस्त्यार दिसचो ना. हेज्यो व्हडल्यो मिशिनरी हाडल्यो पोट्ट्याच्यो त्यो मिशिनरी धूळ खातात. रस्ते तशेंच आसा, खड्डे डबल पडल्यात. तेन्ना हो रस्तो खड्डे मदीं रोवतलो काय तितून झाडां रोवपाची तें आमकां आतां कळना. पावसान तरी आमकां त्या खड्ड्यांनी झाडां तरी लावची पडटलीं की तेजी फळां तरी मेळटलीं पब्लिकाक खावपाक अशें म्हाका तरी दिसता.